आम्ही म्युन्सिपालिटीन मेळपाक गेल्ले कारण काल चोरी जाल्या मार्केटांतल्यान कमीत कमी 6 ते 7 दुकानाचे जे आमी सोपो म्हणून आसा पळय ते सगळ्याचे आमी ते शॅटर ना तांकां ते सगळे सरावंडींग आमी काडपत्री बांदता प्लास्टीक बांदता ती तेंच्यांनी चोरांनी येवन कट केल्या ती सकाळी फातोडीचे म्हाका जेन्ना CCTV कॅमेरा आमी पळयलो तेजेर 4 सकाळचो टायमींग मेळटा ते तेंच्यांनी ब्लेडी लावन ते कट केले आनी कितें आमी ते दोरयोच बांदपाच्यो शॅटर तांकां काय करपाक मेळना पूण तेंच्यांनी ते म्हाका दिसता हे कोण तरी पयलीं पळोवन गेल्यार गल्लो खंय आसता कितें आसता ते गल्ल्यांतलेच खूब जाणांक 6-7 जाणांनी काडल्या एकट्याच्या कोणाक 3000 एकट्याने 4000 ते ऑलरेडी ते हे करून जातकीर जेन्ना म्हाका जेन्ना सेक्युरिटीन सकाळी फोन केलो अशे दोरी तोडलेली आसा म्हणून तेन्ना हांवें काडलो आनी PIक फोन केलो बाबा रे अशें हे जाला मातशी येवन तेणें PSI धाडले आनी 2 जाण कोण हे धाडले आनी सगळ्यांक सर्वे केलो तेणें येवन आनी काल कितें आसलें सेक्युरिटी आमकां अशी 2 जाण आसतात हे सेक्युरिटी आमकां म्युन्सिपालिटी प्रोवायड करतात पूण ते काल एकटो सेक्युरिटी नाशिल्लो आतां एकटो सेक्युरिटी 5:30 दुकानां कशी सांबाळटलो हे हांव ताका काल आज मेमोरेंडमाचेर हांवें जेन्ना मेमोरेंडम दिला ताका हांव तें सांगपाक गेला आतां ही 6-7 दुकानां आसा तेंगेल्या हांवें ऑलरेडी वचोन पुलीस स्टेशनार तेंच्यांनी आपल्याला हें बरोवन दिलां आपल्याला अशें जालां म्हणून आनी तेजेर इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून सांगून आतां हांव कितें सांगपाक येयलो CO कडेन CO मेळोन म्हाका आमच्या पर्सना कडेन मेमोरेंडम दिला रिगार्डींग एक सेक्युरिटी तुगेले 2 सेक्युरिटी ते आमकां पावनाक 8 गेटी आसात कमीत कमी आमकां 4 हे सेक्युरिटी जाय पडटले ते 4 सेक्युरिटीक लागून हांव तेजे कडेन एक मेमोरेंडम दिला आनी एक ताका मेन्शन केला कित्याक खूब जाण अशे मार्केटान अशे आसात जे रातचे आपल्या दुकानां भरपूर वेळ चलयतात आनी हे सेक्युरिटी तांकां खूब फावटी सांगतात आनी सेक्युरिटी तेंच्या फाटल्यानूच नाखपाचें एक तर दुकान रातचे तो 2 बंद करता ताका सांगल्यार सुद्दां ते स्पिकर लायता आनी एक मेन्शन स्पिकर लायता हे लायता व्हडल्यान हें करता खंय ते म्हळ्यार जेन्ना हांव आनी एक फावटी असो 12:30 सुमार गेलो त्या दुकानाचेर सांगपाक PIक सुद्दां घेवन गेलो अरे जेन्ना तुमी एकटे तो दुकान तर सगळ्याक लागून एकटो दुकान तर इतले वेळ करता आनी तेच भुरगे तर भितर रावले आनी फाल्यां कोणाले चोरी जाली जाल्यार कोण जबाबदार आसा ताका त्या दिसा सांगलेलें तुमी बेगीन बंद करात आनी सेक्युरिटीनी सांगला तुमी बेगीन बंद आयज आमी एक अशें डिसिजन घेतला रातचे 10 वरांचेर टोटल मार्केट बंद करपाचें 10:30 टोटल मार्केटाक गेटी घालपाची आनी म्हाका 4 सेक्युरिटी जाय हे हांव तेजे कडेन मेमोरेंडम दिला हो आमगेलो इश्यू आशिल्लो आनी कितें आसता पुलिसांनी आमी ते इन्वेस्टिगेशन करपाक ते पुलिसा कडेन मागला 5:30 दुकानां तुमी 2 सेक्युरिटी कित्याक दोना तुमचे म्हणून ना हेजे पयलीं आमी 2 सेक्युरिटी दवरलेले पयलीं सुद्दां पळय हेजे पयलीं आमकां म्युन्सिपालिटीन पयशे दिनाशिल्ले पयशे नाशिल्ले आमीच मार्केटांतले कोण 50 रुपये काडून आमी त्या सेक्युरिटीक दिताले मागीर आमी हांकां एक प्रपोजल घातलो बाबा रे आमकां एक सेक्युरिटी जाय म्हणून तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आमकां हें केलें आमकां म्युन्सिपालिटी आमी प्रायवेट ते हांगे सेक्युरिटी घालून दितात म्हणून आतां ते पळोवया ते आमकां 4 दितात दिनात नाजाल्यार आमी आमगेले थोडे आमगेलेय घालतले 1-2 जाण बरें मार्केटकारांची मिटींग बी घेतला तुमी आतां 10:30 बंद अशें करतले म्हणून मार्केटकारांक सांगला तुमी हेजे पयलीं आमी पळय जेन्ना हे मिटींग जाल्ली आमगेल्यो तेन्ना ऑलरेडी आमी मार्केटकारांक सांगला आमी डिस्कस केला आमी सगळ्या कडेन जे आमगेले पळय इलेक्टेड कोण आसात 40 जाण तेंचे कडेन आमी सगळ्या कडेन इलेक्टेड आसा तांकां सांगला आनी आमी फाल्यां सगळ्याक सांगपाक वतले 1 तारखेच्यान सांगपाक वतले बाबा रे ह्या टायमार आमी बंद करपाचें म्हणून सगळ्याक सांगतले कळ्ळें फाल्यां पळय फाल्यां कितें आसा एक दुकानाक लागून हांव 5:30 दुकानाक ग्रांटेड धरपाक शकना कित्याक 5:30 लोक आमगेलेच आनी एकट्याक लागून हांव हें कितें करतलो फाल्यां तो तेजे फाटल्यान धांवलो फाल्यां कोण भितर ताका कोण जबाबदारी पळय आमी सद्याक सिजन आशिल्लो त्या कारणान कोणाक हें करना कित्याक सगळ्याक सिजन आमी 1 म्हयन्याक ह्याच सिजनाक लागून रावता क्रिसमसाक आमचे कडेन कितें 1-4 पयशे जातले म्हणून 11 म्हयने आमी सगळे हें करून काडटा 1 म्हयन्याक आमी कोणाक कांय हें करना कित्याक जाता तितलो लेट जाल्यार जावं म्हणून पूण आतां ऑलरेडी आमचो सिजन जालो आमी पयलीं इतल्याकूच बंद करताले पूण आतां हे थोडेच जाण 4-5-6 जाण अशे आसा जे लेट बंद करता पूण हेंकाच लागून आमी कित्याक सगळें मार्केट गृहीत धरया आमगे दुकानां 8:30 अशें सगळे बंद जाता हे 6-7-8 जाण अशे आसा जे लेटूच बंद करता पूण हेंका लागून हांव मार्केटाक गृहीत धरपाक शकना सेक्युरिटी 2 आसता 2 आशिल्ली सेक्युरिटी 2 आशिल्ली पूण इतले वर्स ते बरें काम करताले न्ही हांव तेंचे कांयच प्रॉब्लेम नाशिल्ले आमगेले 2 जाणांनी आमगेले खूब इतले वर्स सांबाळ्यात तेंच्यांनी केन्ना आमी सेक्युरिटी दिल्ली पळय तूं 2 जाणांनी खूब सांबाळ्या आमकां इतली चोरी जावना लास्ट टायम एक कितें 6 म्हयने पयलीं अशें ते चोरी जाली करून बोवाळ केलो पूण ते चोरी बोवाळ करून ते चोरी जावनाशिल्ली ते आमगेले कुत्रे खूब जाण राशिल्ले येताले आनी तेंच्यांनी त्यो दोरी तोडलेल्यो CCTV कॅमेराचेर मेळ्ळा पूण हेंच्यांनी कोण तरी हें करपाक लागलो ऑब्स्ट्रक्ट करपाक लागलो चोरी जाली हें करून हें केल्लें पूण तेन्ना चोरी जावना तरी पूण इतले वर्सां हांव सेक्युरिटीक पयलीं कित्याक बरें म्हणटा कित्याक इतले वर्सां तेंच्यांनी कोणाक चोरी जावपाक दिवना आतां एकटो मनीस 5:30 दुकानां सांबाळटलो कसो अशें धरया ते 3 जाण चोर येयल्ले आमकां सेक्युरिटीचेर दिसता हेजेर दिसता CCTVचेर दिसता
आनी फाल्यां ते 3 जावन येयलो आनी हो धरपाक गेल्लो आनी ताका फाल्यां मर्डर केल्लें जाल्यार फाल्यां तेजेय लायफ आसा आमचेय लायफ आसा ते आमकांय लागून तो हें करता पूण हांव सगळेंच तेणें कितें हें केलें म्हणना कित्याक तेवूय मनीस आमगेले इतले लोकांक सांबाळटा आतां 4 सेक्युरिटी आसल्यार आमकां आनी मातशें बरें जातलें जाल्यार आतां हेणें सांगलें अशें हेणें सांगलां आमी हें जाल्यार आमगेले दोग जाण आनी एक्स्ट्रा आमी करपाक शकता मार्केटान CCTV बसयला सगळे कडेन मार्केटान खूब कडेन आसा कितें आपल्यान दुकानकारांक तेंच्यानी बसयल्या आतां पळोवया मुखार रावता जाल्यार आमगेले एक प्रपोजल घालता आनी सगळे गेटीचेर हांव आमगेले म्हणून एक मार्केटाचे हांव नवे सगळे गेटीचेर हांव घालता आनी आमगेले करता हांव तेजेर ते मास्क घातलेले आसा कॅमेरा आसा पळय ते पयलीं पळयता आनी जाता जाल्यार आमी आनी एक हांव कितें सोदता आतां हांव त्या मिटिंगेक तेणें सांगतलो सगळ्यांक मेळोन आमी एक सगळे गेटीचेर आमी एक कॅमेरा घालये म्हणून एक कितें प्रपोजल घालता हांव मार्केटाचेर कित्याक खंयचें डिसिजन घेतलं पळय तें हांव एकटें घेवपाक शकना आमगेले मार्केटाची कमिटी आसा ते सगळ्यांक मेळून वचून हांव सगळ्यांक एकटें घेवन वयता म्हागेलें हांव करता तें कायदे न्ही कित्याक सगळे मेळोन करतात तेंचेर हांव तेंचें डिसिजन घेवन वयता कित्याक 550 लोकांक सांबाळपाक जाय म्हाका गेटीचेर तुमी CCTV घालपाक सोदनाय तेच सांगता तेच उलयन येता हांव ज्यो आमगेले 8 एंट्री पॉयंट आसा पळय ते 8 एंट्री पॉयंटाचेर हांव आतां CCTV कॅमेरा आमगेले युनियना कडेन उलोवन हांव ते घालता आमी प्रायवेट घालता आनी आनीक तुमी CEO सांगताले की तें ट्रॅफिक कंजक्शन बीन जाता म्हणून तेजें कितें सांगपाक सोदता ट्रॅफिक कंजक्शन जाता ट्रॅफिक कंजक्शन हें खूब जाता मार्केटान सगळ्याच्याकून सगळें मेन इफेक्ट म्हणटा ट्रॅफिक कंजक्शन हांगा ट्रॅफिकाक म्हणल्यार आमकां पार्किंगाक प्लेस ना पार्किंगाक प्लेस नासल्या कारणान लोक खंयच्या खंय मोटरसायकल दवरतात जो प्रपोजल तेंच्यांनी फाटल्यान नुस्त्या मार्केटान जे दवरलेलो थंय स्टोरेज बिल्डींग घेतली तो तेंगेर अजून जावना तेजेर कितें जावना तेजेर हांव पडना तें म्युन्सिपाल्टीन पळोवन केन्ना करपाक दिवपाचें जर तर आमगेले तर ट्रॅफिकाक लागून जे पार्किंग प्लेस जाले न्ही अर्दे आमगेले मार्केटाचे मडगांवचे कडेन सुटावे जातले आनी पळय मुद्दम सांगता कितें मार्केटाक सकाळीं फुडें 4 हांगा मार्केट लागता सकाळीं पूण जे मार्केटान पळय सकाळीं फुडें मार्केट लागता पळय न्ही ते सगळे मायग्रंट गोंयकार कोण ना गोंयकार केन्ना आसता ओन्ली आमगेले आंब्याचें सिजन आसता पळय तेन्ना आपल्याला ते मागुराक ते आमी घेवन बसतात तेंचे आमकां कांय प्रॉब्लेम ना पूण हे पळय आतां सकाळीं 4 आमी लायताले आतां फ्रुट्स घेवन आतां क्रिसमस ते आतां रातचे 10:30 येवन सगळें कॅप्चर करपाक लागले बँक ऑफ बरोडा कडेन म्हळ्यार रातचे 12:30 तूं येवन तर 11 आतां तो मुद्दम पळय 9 आमी दुकान बंद जालें 9:30 ते थंय काडून थंय रावपाक लागले हेका जबाबदार कोण हेका म्युन्सिपाल्टीन ते काडपाक जाय तुमी 4 लायता 4 हें करा 4 तेचेर कोणाक वचपाक पळयना बरें 6 जाले 5:30 जाले म्हणटकीर थंय बँक ऑफ बरोडा कडल्यान ते दोनूय सायडच्यान फ्रुटवाले घेवन बसतात जे गांधी मार्केटान थंय बिजनेस करता आनी रातचे येवन हांगा बसतात 7 पाटी मोटरसायकली काड म्हणल्यार ते थंय झगडी करपाक येतात आनी हांगसरल्यान सामको स्टेशन रोड सुद्दां दोनूय सायडच्यान व्हेजिटेबल घेवन बसतात म्हळ्यार लोकांक वचपाक मेळना पयर क्रिसमसा सिजनान थंय लायन लागली ती बँक ऑफ बरोडा कडेन लायन लागली हो रोड सगळो पॅक पण हेका जबाबदार कोण हांवें ऑलरेडी SP लेटर दिल्ले आसा रिगार्डींग हेजेर PIक दिल्ले आसा ट्रॅफिक PIक दिल्ले आसा सगळ्यांक हांवें लेटर दिला म्युन्सिपाल्टीक दिला पूण हे आतां तेंच्यांनी करपाक जाय न्ही ट्रॅफिक जाम जाता ती आतां हे कोण करतलो हांवें ऑलरेडी मेमोरेंडम म्हागेले सगळे वटच्यान दिला काम करपाची गेला लास्टाक कितें करचें पडटलें हे तर कोण हात घालनात आनी कांय करनात आमकां मार्केटकारां येवन मागीर सगळें आमी हातीन घेवन कितें तें आमकां करचें पडटलें तेका मागीर फाल्यां आमी रिस्पॉन्सिबल ना एक इशू जालो आनी एक इशू जाता सदां मार्केटान आसता न्हू की तो मार्केट टायम बोमायचो समज उज पेटलो हेजेर तुमी टँक बांदपाक तेका लागून तुमी आमदारां बी मेळले कितें जालें लास्ट इयर 26 तारखेक 25 तारीख क्रिसमस जावन रोखडोच लास्ट इयराक उजो पेटलेलो हांगा तेका काल वर्स जावन 2 दीस मायज जाले तेन्ना हांगा सगळो तुगेलो हे सगळे येवन सगळे ऑफिशियल जे आसा कलेक्टर बीन सगळे येवन पळोवन गेल्ले सगळ्या सरावंडींग राव म्हणून गेल्ले आमी पिकअप स्टेटस पळय थंय ऑलरेडी थंय हें केल्लो थंय हें करपाचो म्हणून टाकी घालपाची म्हणून गेल्लो तेजे फाटल्यान टील टुडे आजून कांय जावना तेजेर आमगेले 2 फावटी मिटींग तेंच्यांनी हांगा करता म्हणून सांगलें कलेक्टरान त्यो मिटींग मागीर इलेक्शनाक लागून कितें तरी पोस्टपोन जाल्यो त्यो परत्यो आमगेली मिटींगूच जावना पूण आमी सद्या टायम बॉमाचेर बसलेले आसा केन्ना उजो लागून कितें जातलें तें आमकां आजून पळय खबर ना पूण जो आतां उजो आमकां केन्ना उगडास जाता आनी केन्ना जाता परतो उजो लागता तेन्ना हांगा सगळे येतले आनी परत हें करतले हे उज्याक लागून पळय हायड्रंट दवरलेले आसात थंय पूण तेका कनेक्शन ना आमी टाकी थंय दाखयल्यो उज्याक आतां 1 वर्स जाल्यार तेजे फाटल्यान कांयच अपडेट जावना आतां हें आतां कोणें करपाचें आमी ऑलरेडी आमदाराक सांगलां आमदारान आपूण हें मुखार करता म्हणून सांगलां म्हाका आनी आमदाराक
परत कोणा मेळा बी तुमी? ना परत आमी कोणाक म्हणलं आमगेलें कितें आसता आमी मेमोरंडम आमच्या आमी आमदारांक आमदाराक सांगता सांगता आमी आनी आमदारान आमकां कलेक्टरा कडेन घेवन बसोवन जावन हे प्रपोजल केला ना, आता तुम्ही हो इश्यू घेवपा जाय आतां म्हाका हो इश्यू घेवचोच पडटलो घेवचो ह्या पडटलो. दिसांनी आमी main ह्या issue. दिसांनी सगळ्याच्याकून मेन इश्यू आमगेलो हो आसा हेका लागून तेणें आपूण करता म्हणून सांगलें न्ही आपूण घेवन उलयता आतां आपूण करता म्हणून सांगलें तेणें आनी ते थोडे तितून भितर हांवें तेगेले आमगेले मार्केटाचे प्रश्न सांगलेले ताका जे आमकां टायल्स घालपाचे वयर रुफींग घालपाचे आनी वयर गेटी घालपाच्यो सरावंडींग हें तेणें MLA फंडांतल्यान आमकां 1.50 crores सँक्शन केल्या आनी तो आपूण हें करता म्हणटालो म्हाका हांवें म्हणलें मातशें राव आमगे सिजन आसा फॉरेस्ट म्हयन्यान तें स्टार्ट करया म्हणून सांगलें आनी तेन्ना तें एक प्रपोजल आमगेलें हांव ताणें मान्य केलो मार्केटां इम्प्रुवमेंट मार्केटा हें करपाक गेटी बिटी मातशें सगळे गेटी चोरी गेटी जाल्या हायटीचे वयर गेटी शॉर्ट आसल्यार चोरी जाल्या आतां त्यो गेटी हायट वयर काडपाचे सगळ्याक टायल्स घालपाचे भितर टोटल लायटींग आनी जे आतां रुफींग आसा वयर ताका सगळ्याक वयर पत्रे नवे शेड घालपाची टांकी जाल्या पुरो बेगीन आनी आं? टांकी बी बेगीन ना जाल्या टाकी आमी हे हांगसरले टाकीचे म्हागेलो प्रश्न थंय करपाचो म्हणून सांगलें ताका तेवूय जावपाक मागता आमी तो पिकअप स्टँडा कडेन हे आमदाराक सांगला